मीटिंग आपयल्ली जी तातूंत 2 पॉयंट आमी डिस्कस करपा आशिल्ले रिगार्डिंग डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जे 30 सप्टेंबर आमचो तो हे जाता कॉन्ट्रॅक्ट सोंपता आनी दुसरो आसलो रिगार्डिंग आमचो श्री अरबिंदो कॉमेमोरेशन हेंची 150th बर्थ एनिवर्सरी ह्या निमित्तान आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यान एक हे आयला सर्क्युलर की तेंचो एक रोड फोंडा मतदारसंघात एक रोड तेंच्या नांवान आमी डिक्लेअर करपाचो. सो तो आमी आज एक डिसिजन घेतला की तो जो अप्रोच रोड आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स हांगा वयल्या बाजून मार्केटान तो आमी श्री अरबिंदो चे नांव हेचे बर्थ एनिवर्सरी निमित्तान आमी तो नांव त्या रोडाक दितले. आनी दुसरो जो मेन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो आसा तो आमी इनलँड डिस्कस जाले आनी हे इनलँड डिस्कस जावन आमकां कित्याक आतांच आमकां डिसिजन घेवपाक बेगीन 30 सप्टेंबराक तो सोंपता हेजो. सो म्हणून आमी कितें केलें की सगळ्यांनी वेगळे वेगळे आपले विचार मांडले आनी ते विचार मांडून आमी एक कंक्लुजनार आयला की आमी हो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो आसा सो आमी हो एक्सटेंड करपाचो आमी ठरयला की आतां टायम ना आमी एक्सटेंड करून तो एक वर्साचे आमी अप्रुवल आमी मागयतले आनी कितें थोड्याचें म्हणणें आशिल्लें की 31 मार्च पर्यंत तो सोंपो एक्सटेंड करचो. थोडे म्हणटाले की एक वर्सान करचो. सो आमी डिसिजन घेतली की आमी DMAक पत्र बरोवपाचें आनी तेंचे जे अप्रुवल जे येता 6 म्हयने आसूं काय 1 वर्स आसूं ते आमी बायंडींग आसतलें. सो तो एक आमी डिसिजन घेतला की डोर टू गार्बेज कलेक्शन हें मदीं स्टॉप जावपाक ना कित्याक स्टॉप जालें म्हणटकीच खूब हांगा त्रास जातले. घरा घर जे आमी गार्बेज कलेक्ट करता वेट आनी ड्राय ते आमचे स्टॉप जावपाक जायना म्हणून हेच्या खातीर आमी इमिजिएट डिसिजन घेतला की आमी DMAक बरोवपाचें आनी DMAचें जे डिसिजन येतलें वेदर इट इज 1 year ऑर अप टू फायनान्शियल इयर एंडींग 31 मार्च हे आमकां कळटकीच आमी ते प्रमाणे एक्सटेंशन प्रोसेस सुरू करता. सेम कॉन्ट्रॅक्टरा दितले काय सेम प्रमाणे दिवपाक आमी ठरयलें एक्सटेंशन बिकॉज लास्ट टाइम कितले टेंडरा गेले ते टेंडर तो आशिल्लो न्ही अमित पटेल आशिल्लो. टेंडर कितलो कॉस्ट टेंडर कॉस्ट तुमकां दिता की आतां म्हागे कॉस्टाक आतां काम चालू हय तेच कॉस्ट आसतले सेम हेजी ना आनी कितें रेट बीन वाडपाचो आसा गार्बेज कलेक्शन लोकांक काय एक्सटेंशन करतना तोच रेट उरतलो. ओके एक्चुअली रफली तो 1 crore कितें आशिल्लो तो एक्चुअली तो 1 crore कितें आशिल्लो ऑड थोडो. कितले कॅटर करता कितले घरां अशी कॅटर करता ती 15,000 घरां आसा एक्चुअली. कितें डिसिजन घेतला आमी सीसीटीव्ही आमी ठरयला की कावन्सील मिटिंगेची आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक पत्र बरोवपाचें आनी तेचे जे कसो निर्भया फंड आसा होम मिनिस्ट्री कडेन जे फंड आसा लॉ एंड ऑर्डरा खातीर ते तातूंतल्यान आमी तो प्रोक्यूर करपाक आमी एक डिसिजन घेता आनी हांव तेन्ना पत्र बरयतलें. केन्ना पर्यंत एक इन्स्टॉल जातले अशें सगळें आमी आतां लेटर करतले पळय आतां तें हांव फॉलोअप करून तुमकां सांगता नेक्स्ट हेका आयडेंटिफाय केल्या कोर्ट कसले CCTV हय आमी सगळें आयडेंटिफाय आमी एक्चुअली एक गव्हर्मेंट एजन्सी आसा ITची तांकां आमी पत्र बरोवन तेमी सगळें एस्टिमेट केलें तेन्ना आमकां एस्टिमेटूय दिलो पूण तो आमकां शक्य ना कारण मोर दॅन 85 lakhs जाता सो आमकां तें शक्य ना म्हणून आमी तें आतां फंड थ्रू होम मिनिस्टर कडेन आमकां हे जातालें पळयता आमी. रेल्वे बाबा एक पार्किंग स्पेसी तुमी वाडोवपा बीन आसा कित्याक डेली 25 जाणां तरी तालाव पडटात तांकां जागा नासल्या कारणान ते मेन रोडार खंय तरी पार्क करतात. पार्किंगा खातीर आमी ऑलरेडी आमी विचार करता तेजेर खंय खंय आमकां आयडेंटिफाय करूंक मेळटा ते पार्किंगा खातीर. पुलीस स्टेशना कडेन थोडी आतां वेगळी प्लेस आसा पळय ती युटिलायज कित्याक करूंक जायना ती मागीर ते शास्त्री हॉल बांदतात थंय. ना पूण सद्या सद्या आमी सद्या मार्किंग करूं ओके तेजेर आमी करूया हांव ते पळयता.